राती आमकां मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन सांव सोसायटी आरिया हिंगा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मर्डर जाला म्हणून आनीक अकॉर्डिंगली आमची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे फुडें आमचो मायना कुर्तरी PI अरुण देसाय आनी तेजे स्टाफ बीन हे गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की एक फ्लोरिना फेर्नांडीस म्हणून ही ऑलमोस्ट 55 इयर्स ओल्ड हेजी तेज्याच पुतण्यान तेज्या देराच्या चेड्यान तेजें नांव आसा मारियो ओलिवेरा हेणी तेगी नायफ घेवन तेज्या स्टॅबिंग करून तेजी मर्डर केली म्हणून आनीक मागीर आमी सगळे आमचे PIचेर फॉर्मेलिटी केली आनी मागीर आमी तेका हें करून तेका आमी एकविसाक हो आमचो मारियो ओलिवेरा हेका आमी अरेस्ट केलो. पाद्रीबाट नेसाय हांगा काल राती जाल्ल्या एका प्रकरणात फ्लोरेंटिना फेर्नांडीस ह्या बायलेचो चाकू हल्ल्यान खून केलो गेलो. ह्या खुना खातीर मारियो ओलिवेरा आतां मायना कुर्तरी पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फ्लोरेंटिना आनी मारियो हाचे भितर मालमत्तेच्या वादा वयल्यान बाचाबाची जाली. त्या बाचाबाची भितरच मारियोन तिचे चाकवान हल्लो केलो आनी हो हल्लो हाडपाक गेल्ले कडेन जुबेन ओलिवेरा होय जखमी जालो. हो चाकू हल्लो जातकीर मारियोन थंयच्यान पळ काडली आनीक ताचे नंतर जेन्ना फ्लोरेंटिना आनी जुबेना हांकां जिल्हा रुग्णालयाक उपचारा खातीर व्हेले. उपचारा खातीर व्हरता तेन्ना जेन्ना जिल्हा रुग्णालयाक ही दोगांय जाणां पावली तेन्ना दोतोरांनी फ्लोरेंटिना हाका मृत घोशीत केले. मायना कुर्तरी पुलिसांनी रोखडोच खुनाचो गुन्हो नोंद केलो आनी तपासाची सुत्रां हालयली. तांचे टिमीन 3 वरां भितर मारियो ओलिवेरा हाका अटक केली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान गौरव ऑर्गेनिका.